प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सेगीत 12 वर्सां खातीर पद सांबाळून केल्ल्या राजकीय विक्रमाची खोस मनोवपा हेतान भाजपाच्या पणजी मंडळान पणजेच्या महालक्ष्मी देवळांत वचून प्रार्थना केली. ह्या वेळार येणावळ मंत्री आनी पणजेचे आमदार आतानासियो मोन्सेरात हजर आशिल्ले. मोन्सेरात हांचे सयत हजर आशिल्ले भाजप मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तशेंच समर्थकांनी एकठांय येवन प्रधानमंत्र्यांचे बरे आरोग्य, आयुष्य आनी राष्ट्र सेवे खातीर अखंड मार्गदर्शन लाभचें अशी प्रार्थना केली. ह्या वेळार उलोवप करतना फाटल्या 12 वर्सांत प्रधानमंत्री मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत उदरगत, सुशासन आनी भौशीक कल्याणाच्या तरेकवार वाठारांनी उल्लेखनीय उदरगत केल्या आनी तांच्या फुडारपणाक लागूनच संवसारीक पांवड्यार भारताची वळख समृद्ध जाल्या अशें मोन्सेरात हांणी मुखार सांगलें. In the service of the nation. We came here to wish him all the best. We came here to seek God's blessing for his good health and to carry on the good work what he's doing as far as the country is concerned. I think he is the longest serving minister. And we came here basically to pray for his well-being and for his good health so he continues the service of for the nation for years to come. We want to see him back again as a prime minister in 2029. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाक लागून 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल देवाच्या उपकार आठयत फातोर्डेच्या दामबाब देवळाक भेट दिवन थंय प्रार्थना केली. ह्या वेळार पत्रकारां लागीं उलयतना काँग्रेस सरकाराच्या 10 वर्सांच्या काळांत देशांत तरेकवार घोटाळे जाले पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुत्रां हातांत घेतिल्ल्यान देशांत उदरगतीचो नवो अध्याय सुरू जाला अशें दामोदर नायक हांणी सांगलें. सरकार आणि त्या दिसापासून आयज आमी मानान दोळ्यान दोळे घालून कोणा कडेन उलोवंक शकता, आमी सांगूंक शकता कितें डेव्हलपमेंट जाला तो मागीर रांदचे कुडीच्यान पासून ते अंतराळ पर्यंत हांगासर पर्यंत जो विकास जाला तो विकास म्हणून आमी सबका साथ सबका विकास म्हणत आमी फुडें वतात तो विकास आसा. आयज हातून भितर सगळी उजळणी करत जाल्यार घरांत खंय गॅस आसतले, खंय उज्ज्वलाची स्कीम आसतली, खंय उजाल्याची स्कीम आसतली, खंय जनधन स्कीम आसतली, खंय सगळे विकासाचे पूल आसतले, खंय त्याच बरोबर देशाक एका वेगळ्या वातावरणान व्हरपा खातीरचें हें आसतलें. पयलींचो भारत आनी आतांचो भारत हो भारताचो भितरलें सगळें चित्र बदलपाचें काम माननीय नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. आनी म्हणून तें काम करतना आयज संपूर्ण भारतभर इवन भारतभर न्ही ती देशाच्या भायर सुद्दां जंय जंय आमचे मोदीचे चाहते आसा, भारतीय जनता पार्टीचे चाहते आसा आनी त्याच बरोबर नागरीक आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी आज संकल्प केल्लो आसा की प्रत्येक कोण तरी देवळान वतले, कोण तरी गिरजा घरान वतले, कोण तरी चर्चीन वतले आनी आयज मास आसतले, खंय तरी पुजा आसतली आनी हे संपूर्ण देशभर चलतना गोंयय ताचे फाटल्यान भायर रावचें ना. आनी गोंयचे 40 मतदारसंघात आज अनेक देवळांनी पुजा, मागीर अर्चना, मागीर त्याच बरोबर घराणी, त्याच बरोबर प्रेयर्स आनी हें सगळें आयज जाता. परवरी प्रधानमंत्र्यांच्या 12 वर्सांच्या सुशासनाची खोशी मनयतना स्वच्छताय मोहीम, आयुर्वेदीक भलायकी शिबीर तशेंच हेर उपक्रम राबयले. पत्रकारां लागीं उलयतना परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशा खातीर निस्वार्थ सेवा करून 2047 मेरेन ह्या देशाक उदरगतीच्या तेंगशेर पावोवपाचें सपन पळयलां आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन तांच्या ह्या ध्येयाक हातभार लावचो असो उलो मारलो. सगळे पळोवन घेतले जाल्यार वी नीड टू अंडरस्टँड दॅट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पार्ट वेर एवरीबडी इज टुगेदर अँड इन दॅट पर्टिक्युलर थॉट ऑफ सेलिब्रेटिंग द 12 years we thought of putting ourselves together as Porvorim constituency and participating in these whole celebrations. Today morning we started with Swachhata Hi Seva, with Swachh Bharat initiative of our Honorable Prime Minister to create the awareness, talk about segregation, talk about banning of plastic and ensuring that we have our areas and surroundings clean. In the real thought of Swachh Bharat, Swachhata Hi Seva was with the 3 panchayats along with our ZP, Sarpanch, Panch members, our Mandal Adhyaksh of Vinit Pishri, Vinit Parab and the rest of the party committee members. That followed with the whole thought of how we can promote Ayurveda and the check by Dotor, ensuring that every citizen of this particular city, our constituency is checked for his health and for his welfare. We strongly believe that whether it's a women, youth, the elderly man, everybody needs to have a preventive checkup. Today we are very proud and with a moment of pride as our Prime Minister completes 12 good years
of, as a Prime Minister-elect, continuously creating a record for the country. It is not only a record from his side, it is a record for all of us to come and celebrate and be a participant of creating Vikasit Purvarim, Vikasit Goa, which is a part of nation building and state exercise of creating the whole model of Vikasit Bharat 2047. अर्डोणेचे आदले आमदार ग्लेन टिक्लो हांणी लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशात जाल्ल्या उल्लेखनीय उदरगतीची गवाय दिली. Today, being an auspicious day, we are celebrating 12 years of our Honorable Prime Minister Narendra Modi's rule, his great good governance. And today in the village Panchayat of Basora, being in Aldana constituency, we have organized a health campaign for all the senior citizens. So today, in fact, we are happy that on this day of Honorable Prime Minister Narendra Modi, we have taken this step of telling the people of Goa, especially where it's been brought up by the Panchayat of Aldana, with our dynamic leaders over here, that people are all very happy with the governance that is given globally and for Bharat, that we need a powerful leader like this and to take things forward for a country which has been working day and night. And with this, we are very happy that all this, what the Basora Panchayat has done should be followed by everybody in all the state of Goa. So I wish Honorable Prime Minister all the very best. मांद्रे भाजपा मंडळ आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी लेगीत आदले आमदार दयानंद सोपटे हांच्या फुडारपणाखाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचेर 4399 दीस पुराय करून विक्रम स्थापीत केल्ले बद्दल भगवती सप्तेश्वर देवळांत प्रार्थना केली. आणि प्राईम मिनिस्टर 2014 ज्यांना त्यांनी ती खुर्ची सांभाळली ते आजपर्यंत दीस रात काम करता गेली 12 वर्सां ज्या पद्धतीने या देशाची प्रगती केली आणि ह्या देशाचे नाव आज जर संबंध जगामध्ये जर पळयले जाल्यार 4थ्या नंबराचेर आसतले. कालांतरान ह्या जगाचे 3ऱ्या नंबराचेर ते हाडटले आणि एक हाडच्या खातीर दीस रात ते काम देशा खातीरय करतात आणि देशाच्या जनते खातीरय करतात. जनता जी ह्या देशाची आसा हे त्यांच्या फुडें तेंच्यांनी 3 घटक दवरून, एक म्हणजे आमचे महिला वर्ग असो, युवा वर्ग असो आणि आमचे शेतकरी किसान वर्ग असो, तांकां केंद्रबिंदू धरून अडचणी जाणून घेवन सगळ्या तरेची काम बरें काम तेंच्यांनी केल्लें आसा. म्हणूनच आज भारत देशाचें नांव संबंद जगाचेर आज कदाचित अमेरिकेचो आमचो राष्ट्राध्यक्ष आसूं, वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे जे नेते जे आसात, अध्यक्ष असो, प्रायम मिनिस्टर असो, आज मानान आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान त्या देशांनी मान दिता.